मेंबरशीप प्रायमरी मेंबरशीप जी आसा तेच्यान आमी 15 नोव्हेंबर पर्यंत जातली आनी त्यामुळे आमी सगळ्यांक सांगिल्लें आसा की तुमी बिफोर 15 आमकां हें 4 lakhs टार्गेट जें आसा तें आमकां पूर्ण करपाचें आसा आनी पॅरलली आमी जितले आमचे एक्टिव्ह मेंबर जे जातात तेंचे आमकां लिस्ट वगैरे सगळें फायनल करून प्रोसेस करपाचो आसा. एक्टिव्ह मेंबराचे खंय टार्गेट एक्टिव्ह मेंबरशिपीचे टार्गेट इन द सेन्स आमकां स्टेटीच्या भितर जांकां घेवं जाय स्टेट एक्झिक्युटिव्ह कमिटीचे ते सगळे एक्टिव्ह मेंबर आसूं जाय. जिल्ह्याची जी समिती करता ते एक्टिव्ह मेंबर आसूं जाय. मतदारसंघाची आमी जी समिती करता ती एक्टिव्ह मेंबर आसूं जाय आनी बुथार म्हणजे एवरेज एका बुथार किमान 2 जाण हे एक्टिव्ह मेंबर आसूं जाय. म्हणजे बूथ अध्यक्ष जातलो तो एक्टिव्ह मेंबर आसूं जाय आनी त्यामुळे ज्या मतदारसंघा भितर बरेच आमी म्हणजे एवरेज एका मतदारसंघात 70, 60, 70, 80 अशे आमकां एक्टिव्ह मेंबर करूं जाय जेणे करून ती पूर्ण मोर्चा आमी असो आमकां थंयचे मतदारसंघाची समिती कांय जाणांक डिस्ट्रिक्टाचेर जर हाडूं जाय जाल्यार करपाक मेळटलें. पयलीं कशें जातालें आमी मॅन्युअल करताले त्यामुळे आमकां कोणाकूय एडजस्ट करूंक आतां एडजस्ट करपाक मेळना. जो पर्यंत तो 50 मेंबर करना तो पर्यंत तेजें डोनेशन ते म्हणजे 100 रुपीज जे भरूं जाय ती ऑनलायन एक्सेप्टूच जायना आनी त्यामुळे आमी मेंबरशीप करता एक्टिव्ह भरता सगळें फॉर्म भरूं जाय आनी तें फॉर्म भरून ताका ती जितले कोण मेंबर केला तेजी लिस्ट अटॅच करूं जाय आनी मागीर स्क्रुटिनी कमिटी जी आसा ही स्क्रुटिनी कमिटी कडेन येता आनी देन दे वील डिसायड म्हणजे फाल्यां कोणीय भरलें म्हणून ताका एक्टिव्ह मेंबरशीप मेळटली अशी ना.